जूस सेंटर है। हाँ वड़ा पाव चाय जो आयज आमच्या डिरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाची टीमीन सर्वेलन्स ड्रायव्ह जो आमचो स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह हो कंटिन्यू केल्लो आसा आनी आयज अंजुना तशेंच आरपोरा आनी बागा आनी बेती कांय आमकां अशे कंप्लेन्स आयिल्ले आनी सोशल मिडियाचेर कांय इनपुट्स आयिल्ले की नॉन कंप्लायन्साचे अंडर कांय जागे चालू आसा म्हणून. सो आयच्या दिसा आमी टोटल 9 प्रमायसीस विजीट केले आनी ह्या सगळ्या 9 प्रमायसिसान आमकां 6 प्रमायसीस बंद करूंक लावचे पडले कित्याक तितून नॉन कंप्लायन्सीस मेळ्ळे. ह्या अंजुना एरियान जे आसलेले ह्या जाग्यार तांचे कडेन FDAचे रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटूय नासलेली आनी बाकीचे तेंचे पॉयंट्सूय कितें आसलेले म्हणून आमी तांकां नोटीस इश्यू केला आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की लोकल बॉडीची पंचायतीचे तांणी परमिशन घेवन FDAचे लायसन्स बेगोबेग काडचे म्हणून तशेंच पॉयंट्स जे आमी बरोवन दिले ते कंप्लाय करचे म्हणून. सो तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बट ऑपरेशन बंद करपा लायल्या. तशेंच दुसऱ्या एरियान एक फाटी सोशल मिडियाचेरूच एक तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ज्या जाग्यार ओव्हरचार्ज केल्ले म्हणून. सो त्या दुकानाक आमी फायन घातलेली पण आनी एकदां तो आयज आमकां चालू मेळलो म्हणून ताका परतो बंद करून ताचेर फुडली जी लिगल केस घालपाची आसा ती आमी हे स्टार्ट केल्ली आसा, एक्शन स्टार्ट केल्ली आसा. सो हो ड्रायव्ह जो आसा आमचो चालूच उरतलो आनी बाकीचे लोकल एरिया आमी कवर करतलो. अंजुनान कितले शटडावन केल्ले हा? अंजुनान ह्या एरियान आमी टोटल आतां 5 बंद केल्ले आसा. तेंचे कडेन कितें लायसन्स बी कितें असले? रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना तेंची आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान. तशेंच अशें दिसून येता की तांकां अजुनूय पंचायतींनी तांणी एप्लाय केल्लें आसा पण तांचे परमिशनां ती पेंडींग आसा. तो आमी सांगलां तांकां परस्यू करा विथ द पंचायत आनी जशें तांकां पंचायत परमिशन मेळता आनी आमची जी हायजीन कंडिशनां तांणी कंप्लाय केली जाल्यार आमी तांकां लायसन्स दितले.